करपाक जाय लेटर दाखयता एक दीस तरी मागीर आडयता तुमकां हेंय म्हणटाले तुमी दुसरे कडेन शिफ्ट करा तुम्ही पळोवपाक शकता हांगा इलिगल काम चालू आसा हें काल पंचायती सुद्दां वचोन येयले आमी कितें बांदता म्हण ये क्या बना रहा है इधर हाँ काम को किसने बुलाया काम को किसने पता हमका नाम क्या है हाँ काढू काढू रे काढू रे काढू काढू सारखो काढ तशें करून काढ क्या क्या बना रहा है इधर हाँ ये क्या बना रहा है बांधकाम चालू आहे ना किस चीज का बांधकाम चालू आहे ते दिसना किस चीज का म्हणलंय कितें कोणे लायला रे कामाक कोण लायला रे तुम्ही आश्रमान लायल्या तुमचे कडेन कितें लिगल कितें आसा हा हा आश्रमाचो हा तूं घर खंय तुजें तुमकां काल ऑर्डर मेळना हा काल ऑर्डर मेळना तुमकां ते विचार ते ताका विचार आपय कोण आसता आपय त्यांच्या हांगा हे पळया आनी गोशाळा करता गोरक्षण कोणा जाय हे असले हांगेले रस्तो हांगा पावयल्ले तेंच्यांनी हो पावोवपा जालो तेंगेलो कॉन्क्रिटान फूल आतां हो फूल कॉन्क्रिटान परत वयर व्हरपा खंयचो पयसो तेंचे कडेन इतलो काँक्रिटान रस्तो काडपाक खंयचो पयसो तेंचे कडेन ओए बंद करो बंद कर नीचे आओ सब लोग हिल कटिंग करून कसं रोड चालता पळयात फूल पळयात आतां कशें चलता हांगा इलिगल काम पळय काल पंचायतीन नोटीस दिवन तांच्यांनी काम बंद दवरना चालूच दवरलें पळयात पंचायतीचं काय आयकनात आनी कोणाय काय आयकनात पळया कितले लोक काम करतात तेन्ना कशें काम करतात पळयात ही माती पळय खंय पडल्या ती कशी पडली सामकी वयर पावल्या कटिंग करून हेंचे इलिगल सामकें कालूच पंचायती वचोन सुद्दां हें केलां जाल्यार हेंचें काम हांगा चालू आसा आनी हांगसर हे करून हे पळय पळया हांकां हे कितें करता रे तुमी हा तुमी खंयचे फोंड्या रावता आतां तुमकां कितें लिगल प्रोसिजर कितें तो म्हणटा खबर आसा तुमकां हा इलिगल काम म्हणून लेटर दिला पंचायतीन काय डॉक्युमेंट ना तुमचे तरी आसन तुम्ही काम सुरू केला आज अजून आमच्या तरी पावना पळय ते तुमकां पावचेच ना कशा बाई आम्ही कामा येयले न्ही काम करता हय. पात्रांव आमकां सांगले काम बंद आमी करतले न्ही तेच आता रे. राव म्हणल्यार आमी रावले न्ही आता राहा तुम्ही आता रावता काम आमी बंद बेश्टे बोवाळ घालपाक गरजच ना न्ही तुमी सांगितले रावता आमी आता
आतां आमकां खबर आहा ते लिगल आहा अनलिगल आहा तू सनातन आसा तुका सगळ्या खबर आसा तू येता मरे फटींग मरे आमचेर उलोवं नाका फटींग थंय दवरलें हांव म्हटलें न्ही तू हांव फटींग उलयता कशें कळलें आतां हय न्ही? हांवें परमिशन घेवपाक वता थंय हां. पात्र घेता मरे तू सनातनाचो ओल एंड सोल मरे सगळें पळयता मरे तुमी हांवें सनातनचो नांव म्हटलें सांग पळया तशी फटींग कित्याक उलयता आपल्या खबर ना म्हणून फटींगा तुझ्या आतां कितें म्हटलें तुवें आतां कितें म्हटलें आपूण कामा येयलो म्हणून कॉन्ट्रॅक्टर तूं सांगलें न्ही तू सनातन म्हणून आपूण काम तू ना कितले तूं सांगलें की न्ही तू कितले वर्सां सनातन 15 वर्सां आसा जालीं मागीर म्हाका खबर आहा तुका आतां खबर ना हें? म्हाका सांग हांव परमिशन घेवपाक वता मागीर अरे पात्रां कित्याक आमी काम करता न्ही आतां ट्रक बी हाडयले तेन्ना तुमकां कळपाक जाय आशिल्लें न्ही काम कित्याक तरी हाडयलें म्हणून तेन्ना तुमी पात्रांव विचारपाक तुमची आशिल्लीं न्ही? जेसीबी कित्याक येवं नाय सांगा पळोवया म्हणलें न्ही पळोवया कितें जाता हेंच तुमगेलें आतां तेन्ना पळय तुका कळपाक जाय आशिल्लें न्ही आमचे ट्रक बाबा म्हाल येवना ट्रक हाडले तुमी पात्रांवाक विचारपाचें तूं तेन्ना सांगता तेन्ना हांव तुवें रावतलो पात्रांवाचें विचारपाचें बाबा आमचे ट्रक हाडयले म्हाल येवना आमी कितें करपाचें तेन्ना पात्रांव तुका सांगतलो आशिल्लें न्ही हां त्यांनी बांद केले न्ही सगळे बांद केले बंद केले न्ही सगळे हय रे तूं आतां पळय उलयता पळय न्ही हां. आमकां खबर ना म्हणून जेन्ना तुमगेलो म्हाल वयर येवना तेन्ना म्हाका पात्रांव सांगता न्ही बंद करून तें बंद करता तेच रे. तुम्ही सांगले बंद केले न्ही आतां तुका म्हाल येवना तेन्ना कळपाक जाय ना आशिल्लें म्हटले सांग म्हाल येवना तेन्ना तुका कळपाक जाय आशिल्लें आता सध्या महाल आसता न्ही म्हजे कडेन हं. केलं न्ही आमी कामाले काम तेच काम बंद करपाक जाय आमी केले न्ही बंद केले न्ही हांव ना म्हटलं तुमकां केले न्ही बांद कर तेन्नाच म्हणून हांव असं ना म्हणूच ना न्ही असं ना तुका हांव कितले वर्सांनी पळयता हांव पळय हांवें वळखता न्ही तुमकां आनी केलं वळखता सगळें वळखता न्ही वळ कितें करप पण न्ही कितें फोटो घेवपा हांव कितें सांग म्हटलें तुका काय ना म्हणून तूं शुटींग काडून गेलो न्ही काय उलोवं ना काल तुमकां नोटीस मेळ्ळो नोटीस म्हणल्यार आमकां दिवप ना न्ही रोकडे पात्रावडे थंय आश्रमांतली माहिती ते सांगले आतां थांबले न्ही आमी सगळे बंद केले न्ही सगळे. सरपंचा फोन मारून आपय रे तुका वेगळें दिवपाचें तांकां वेगळें हांव म्हणिना म्हाका म्हाका तें म्हणिना पूण जेन्ना पेत्राव सांगता रे आमकां ना बाबा काम बंद कर करतलो तुका पात्रांव कोण तुका कोण पात्रांव कोण सकल आहा तूं सांगता न्ही ताका पत्र आठवले तो पत्राव तुमचो कॉन्ट्रॅक्टर तुमगेलो तो आठवले आठवले कापे तुवें आठवले आठवले कॉन्ट्रॅक्टर म्हणून सांगला आठवले म्हणजे चड मनीस आठवले म्हणून आठवले म्हणजे बरें आपय तेका सरनेम आठवले सरनेम आठवले अरे आठवले आसूं कोणी आसूं आठवले ताका यो सांग कॉन्ट्रॅक्टर ऑफिसर हे फुडली पळोवया सांग मरे आता सांगता न्ही ऑर्डर दिली मरे भायर कशें अरे भाशण करू नाका रे फोन कर आनी आपय रे ताका मातसो आपय म्हाका येवंक लेटर मेळून मरे आपय तेका कळ्ळें जाऊ दे letter पावलें, आमी तुमकां वचूंक मेळूना. न्ही आतां आपय ताका त्या लेटर मेळ्ळा सायनाचो मरे लेटर मेळ्ळा म्हणून सांगूया सांगले बांद तेमकां बंद केले न्ही बंद आमी वयता आपण येतलो न्ही तो पळोवपाक सायडी खंय सायडी राव तू सायडी राव सादी फुलोवन राव नाका हांगा. येतलो आनी पळयतलो. अरे मागीर तू चड उलोव नाका तुजी जर काय थोडी ना हांगा तू चड उलोव नाका तुका उतर कितें म्हण आसा सायडीर तू कॉन्ट्रॅक्टर सायडी राव कोणाचो सुपरवायझर तुजें काम ना हांगा सायडी राव कोणाचो सुपरवायझर काम करता तू स्वता काम करता जाल्यार कॉन्ट्रॅक्टर आपय मरे जोकर कसो आता तू कॉन्ट्रॅक्टर आहा म्हणा मरे वळ गेला काम वेस्ट कोण मेन आसता तेका आपय फोन लाय चो आपे ए! बेगीन आपे टाइम ना नीचे 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 उतरो काम बंद सब लोग चलो इधर जाओ ओ रखो उधर सब घर जाने का देवा सको ए काम करने का नहीं कुछ भी नहीं करने का पहले बोल जब तक ये लेटर हमारे पास है तब तक काम किया तो लेटर है पुलिस का मार पड़ेगा ऐसा मार पड़ेगा जो कोई बात नहीं जाओ रे घर जाओ छुट्टी करो आराम करो उसके पास पगार लेके जाओ बिराड गेला ते रूम तांगेले वयर सुद्धा हे पळय थंय आम्ही एक घर बांदली मरे आता अरे गेट भरेल पण ही सायडी मुसण आता आणि ही तेंची पार्किंग ही सगळी फुल ही पार्किंग
ही वायर दाखय तांकां हाय वोल्टेज, ह्या हाय वोल्टेजी वायरी तेकून कशें तेंच्यांनी कन्स्ट्रक्शन एदी व्हडली बिल्डींग काडल्या पळय ह्या इनलिगल, फुल इनलिगल बिल्डींग काडल्या ही. ना ते घातले कानूनी कितले बांधिल्लो डिपार्टमेंटान परमिशन दिला आसतलें हाय वोल्टेजा ते परमिशन आमच्या लोकांक कित्याक दिनात. केदी लायट आसा ती व्हडली लायट ही. जुमान घ्या पहिलो फोटो इलिगल बिल्डींग फुल रावपाक स्टार्ट केला पळय तेंच्यांनी. सेकंड फ्लोर फोटो तिका काढ व्हिडिओ काढ फोटो काढ व्हिडिओ काढ. कोण आयले आठवले बाबा घ्या लेटर घे. डॉक्युमेंट पयर पयर ताका धरल्या थंय पायप घेवन तो रस्त्यार व्हडलो टँकर हो तो पयर पायप घेवन पयर व्हडलो ट्रक घेवन येयल्लो फ्री चालल्यार आतां महालक्ष्मी व्हरता म्हणून. कॉन्ट्रॅक्टर कोण काल पंचायतीच्यान स्टे ऑर्डर स्टॉप कर म्हणून सांगिल्लें न्ही लेटर. आज काम कसं चालू आहा? ना तुमकां गांवची पंचायत बी काय लागना? हा बंद आसा. आतां काम जर जालें कितें तर आमचे कडेन सगळें आसा काम सगळें चालू आयिल्लें हांगा. ना काम सगळें हेचे काम करना. आमचे कडेन सगळे फोटोज व्हिडिओ आसा तुमगे हेचे कितें काम करता आनी कितें आमकां खबर आसा कळ्ळें. आनी आतांय तुमगे थंय चालू आयिल्लें थंय. आतां आमी येयल्या म्हणून बंद केला. स्टॉप ऑर्डर दिली तुमकां. रात्री येयल्या काय जेवपा येयल्या या कामगार कंपाऊंड लाव रे तुमकां सगळीं कामां बंद कर म्हटल्या. म्हणजे कंपाऊंड कोणी सांगलें? स्टॉप ऑर्डर दिल्या म्हाका सांग कित्याक स्टॉप ऑर्डर तुमकां सगळीं कामां ना कित्याक दिली तुमकां सगळीं कामां बंद कर सांगल्या. काय कित्याक दिल्या कामाक काम स्टॉप करपा दिले मरे. हे पायप घालपाक कंपाऊंड कित्याक बांदता तू हे बांदपाक कित्याक स्टार्ट केला कित्याक एक चिरो सुद्धा लावपा एनओसी घ्यायची पडटा खबर आसा तुका? सांग सांग एक चिरो सुद्धा लायतलो एनओसी. आज तुमचे कडेन कितें कोणी दिला? कोणी दिला? चालू करा मरे. पंचायतीक परमिशन घेतलें ते दिना तेंच्यांनी सांगला म्हणून. काल आमी तेंच्या मेळोन येयले परमिशन दिवन म्हणून एक्सेप्ट करता ते इल्लीगल म्हणून दिली तुमचे काम. एनओसी घेतली जाल्यार ते आमकां सांगता आशिल्ले की हे कामाक एनओसी दिले म्हणून. ही नोटीस येयली त्याची तुम्ही फोटिंग मनीस तुम्ही येवंकूच ना काय येवन तुमकां हे त्याचे कितें रिप्लाय आसा न्हू ते रेडी करता आमी दिता न्हू. काम कित्याक चालू परमिशन घेतलं म्हणून सांगता पंचायती कडल्यान. परमिशन घेतलं पंचायती 7 दिसान तू काम चालू कर मरे तुगे परमिशन काम चालू करपाचें ह्या कामाचे परमिशन ऑलरेडी पयलींचे आसा. दाखय आमी व्हिडिओ घाता. दाखय हाडून परमिशन दाखय हाडून परमिशन हाडून दाखय. आणि तू पंचायत फोटिंग म्हणतो तू. हे सगळं पंचायत फोटिंग म्हणटा वालोर ना इंटरनल रोडाक न्ही परमिशन लागना म्हणून. कोण हिल कटिंग करून कटिंग परमिसिबल हितून दितले. परमिसिबल तू म्हणटा इंटरनल रोडाक पळय परमिशन लागन म्हणटा. काम बंद दवरपाचें. काम बंद बंद दवरपाचें ते आमी दिता. ओके काम बंद दवरपाचें जो मरेन ते कितें आसा हांगा स्टॉप कर म्हणून सांगला न्ही. काम बंद पंचायतीच्यान तुमकां स्टॉप कर सांगला स्टॉप करा. ते तू कर. आमी कितें करपाचें आहा तें केलें. काम बंद दवरपाचें. तू आज हे तुमचें काम इल्लीगल आसा म्हणून पंचायत हांगा स्पेशल सांगता इल्लीगल काम तुम्ही परमिशन घेऊन बिल्डिंग सोडून परमिशन घेतलं तुम्ही दिले न्हू तशें आमच्या एंडाच्यान कितें आहा ते आम्ही घेऊन तुमच्या एंडीच्यान पंचायतीन दिला. वाच ना वाच. विलेज पंचायत बांदोरा आम्ही घेऊन तुमच्या का आनी महाराष्ट्राची पंचायत बी आहा दुसरी. तुमचे काम इल्लीगल म्हणून आणि तू परमिशन घेतलं म्हणून सांगता. आयज काल दिली डेट पळय कितली 22
22 जानेवारी 2021. तुम्ही काय पावला लेटर 22 जानेवारी 2021, 4 महिने पहिली जाऊ ना. तू काय काय झालं? आज 23 जानेवारी. हा? तुम्ही ऐकता जाल्यार सांगू एक मिनिट तुका सांगता हांव तुगेले काय इल्लीगल रस्त्यावर पार्किंग केलं तुमचं लेटर येऊन येयले रस्त्यावर तुमगे इलिगल पार्किंग ना ती ना इल्लीगल ते पार्किंग पार्किंग वॉकिंग पार्किंग तुमच्याकडे लेटर सुद्धा येयला असताना पोलीस स्टेशनांतल्यान रातची 4 सुमार सगळी ठाणे सोडटा मरे तुम्ही रस्त्यावर गाडीवर पार्किंगाचा विषय वेगळो तुम्ही म्हटलं की ते इलिगल करपाक सवय ना म्हणून म्हणजे तू एक्सेप्ट करता कटिंग करता आणि parking नाही करता. एक्सेप्ट केलं ते लिगली सगळं हे करून Legally किती करतो तू? आमच्या हाती पेपर असो पंचायतीचो की तुमचे हे काम इलिगल असं म्हणून. अरे डेट पळय तू याची फालतूपण सांगू नका. डेट पळय 22 जानेवारी असेल तू परमिशन घेतलं म्हणून कोणा सांगता मेळटले तर हांगा बरें मरे तू सनातन संस्था स्पेशल फक्त आमकां मेळ्ळा त्याची रिप्लाय करता म्हणून आणि आज तू काम कशी सुरू केलं आज जे काम सुरू आसा पळय ते सगळे बंद जाल्ले आसा कळले हे काम बंद आम्ही व्हिडिओ तू दोन्ही उलयता तू बंद केला म्हणटा आणि कामा घातला केले न्ही तुम्ही आज चिरो कसो रावपाक कटिंग करिनासतना तू बांदकाम घेता कटिंगाचो पळय आसा विषय न्हू तो आतां कटिंग खंय सुरू आसा अरे कटिंग करिनासतना स्टार्टिंग म्हणून करता हे आता डोंगर कट करून तुम्ही धक्का मार कटिंग करता धक्का मार दोन कट तसं व्हिडिओ घ्या व्हिडिओ ते साईड घ्या कटिंग केलं वैरू दाखय वयल्या दाखय कट केलते काम करना म्हणटा ते आनी कितें पावसान देवल्या फातर तुम्ही आता डोंगरावर पावपा आले मरे परमिशन नाही हे कोणी पायप घालपा लागले तुमका सोडपाला कोणी हे करता हे सगळं गटार आहे आम्ही खापाची रातची आले रातची ड्रेनेज सगळी तुम्ही 4 सुमार सोडता मरे माझ्या इथून कितें तुला सांगले तू तू सांगता एक नंबर आमची प्रॉपर्टी आम्ही कितें येवपाक शकना तुमची प्रॉपर्टी मरे ही आमची देवस्थाना प्रॉपर्टी देवस्थान प्रॉपर्टी देवस्थान प्रॉपर्टी गाडीओ इल्लीगल गाडी का सगळे त्याचे सुद्धा व्हिडिओ असता वयर पायप घेऊन येतालो ऐकून घे ही अडचण जावपाय ना म्हणून आम्ही रोड करता तुम्ही रोड करता हो आता तो रोड आमकां वयर येवपाक कितें त्रास आसा ते आमकां खबर आसा रस्त्यान कळ्ळें तू राती आणि ती सहाय्य करपाक सोदता गाडयो काढा सगल्यो दाखव म्हणटा गाडी सगळे काढू गाडयो गाडा आणि बंद करा हे काम तुमचा जागा खंयचो सगळ्यो गाडयो काढा 10 मिनिटां काम नाही करेगा कोई बोलता लेटर घेऊन येवर ते काल दिल ते आमकां गाडयो सगळे काडपा लागले सगळे काढा गाडयो काढा कर्नाटकाचे बेंगलोरचे आणि खंयची येवन हांगा मेले शाणपण करता आमकां बाजू लोकां तुम्ही करते आम्ही पळयत रावपाचे तुमच्या घरा कडेन आमी खाड्डे मारता ते चलता तुमकां महाराष्ट्रा येवन फुकट कितें
सो कलेक्टर रावपानी रे पुलीस घेवपा उलोवपानी तांकां घालपा गाडी आमी आज काढ बरं गाडी पब्लीक नाला तांकां गाडयां काम करतलो पुलिस लेके जाएगा तुमको आज अब आम्ही हांगा आसा सनातन एरियेन काल आमी पंचायतीन लेटर दिवन पंचायतीन सगळे हे सुद्दां लेटर तांकां दिल्लें आसा की तुमगेली इल्लीगल एक्टिविटीज जी आसा ती बंद करची इमिजिएटली म्हणून आनी आज आमी येवन पळयत जाल्यार हे परत इल्लीगल हेंगेले कटींग आनी हेंगेले बांदकाम हांगा चालू आसा आज त्यांनी पायपलायन घातल्या ना हे पायपलायनीक परमिशन आसा ना हिल कटिंगा परमिशन आहा ना तांकां रोड एक्सटेंड करून वयर व्हरपाक तांचे कडेन परमिशन आहा कित्याक स्वता पंचायतीन सांगलां हेणी आमचे कडल्यान कसलेच एप्रुवल घेवना जावं हे कामा खातीर तेणी कसलेच परमिशन आमचे कडेन मागुना जाल्यार आज आमी हे पळोवपाक लागून आयले की बाबा तेणी स्टॉप केलं काय ना म्हणून तेणी हे काम चालूच दवरलां हिल कटिंग चालू दवरलां रस्तो करपाचें काम चालू दवरलां पायपलायन लेयींग तेंचें काम चालू आसा आणि हे अशें आसतना सुद्दां हो जो मनीस आसा हो तो कॅश पिकअप म्हाका तेजें नांव खबर ना आठवले साठवले काय न्हू गेले म्हणून खबर ना म्हाका तो येवन हांगा व्हडली व्हडली शाणपणां सांगता आमकां आमी खंय तेजी प्रॉपर्टीन आयल्या तेजी प्रॉपर्टीन आयल्या आमचो हो गांवचो प्रश्न आसा तेजी प्रॉपर्टी आसली सुद्दां जाल्यार 10 जाणांक जे माल पडटले फाल्यां सकाळीं जे भुरग्यांक आमचे खावपा आनी जो गांव आमचो बरबाद जातलो हेजे खातीर आमी आवाज उठयला आनी पंचायतीन आमकां आमच्या सपोर्टान काल तांकां स्टॉप लेटर इश्यू केला हे जर त्यांची प्रॉपर्टी आहा आनी तें करता जर सारकें आहा जाल्यार पंचायत आमकां कित्याक दितले आशिल्ले स्टॉप नोटीस आनी हे पळय हांगा ही पळय देवस्थानाची जागा वयर ही पळय मसण आसा 10 जाणांची आनी सगळे पळय तांणी पार्किंग हांगा केला तो सांगता आपल्या प्रॉपर्टी येवं नाका म्हणून हे गाडी पळय हे पार्किंग केला सगळो पळय हो देवस्थानाचो जागो ताणें एक्वायर करून दवरला आतां पार्किंगाक आनी हेका हे कोण हांगसरले ना गोंयचे ना हे चडशे सगळे भायले कर्नाटका कोण बेंगलोर कोण बेंगलुरू आनी कोण खंयचे बेळगांव महाराष्ट्र अशे लोक हे बुक्कड लोक हे हांकां खाणे जेवणाचे हांकां पोटांचे फाळयो पडल्या म्हणून हांगा येवन हे शेण खाता हे फक्त हे पळया बिल्डींग ती लायन पळया ही हाय वोल्टेज ट्रान्समिशन लायन आसा जाल्यार तेका कोण तेणी कशें कन्स्ट्रक्शन केलां पळया हे परमिशन आसा हांकां हांव ऑथॉरिटी कडेन मागता आनी पावर डिपार्टमेंटा कडेन मागता की इलेक्ट्रिसिटी तेंची दखल घेवची हे कितें केलं तें हे कितें इल्लीगल केलं तें कितकी सुद्दां आमी पाशास काडपाची झाडां बी सगळी मारली कितली झाडां बाकीची काजीची झाडां मेला ती मरपा पावल्या माती काडून काडून हांगा घालता हे तुम्हारा बाप का प्रॉपर्टी है मैं जो मट्टी निकाल के इधर डाला बाप का प्रॉपर्टी है तुम लोग का आत्ता म्हणटाल मरे तुम्ही तुमची प्रॉपर्टी म्हण ही तुमगे प्रॉपर्टी ही माती हांगा कित्याक ही पळया कशी तेंच्यांनी हांगा नाशाडी केली ती हांगा माती घातली सगळी झाडांनी काजूंचेर हाडून झाडां बीन पळया ही पळय फोन केला मरे हांवें फोन केला त्याने फोन केला 3 जाणांनी फोन केला मरे मागीर आमची नावान कंप्लेंट घालतलो फुडल्यान देवस्थानाक रस्तो बंद फुडलो रस्तो बंद डायरेक्ट चिरे लावपाचे गाडी असताना बंद करपाचे गाडी असताना बंद करपाचे वरा खंयच्या चिरे रस्ते बंद करपाचे डायरेक्ट गाडी खंयच्या चिऱ्यात लावया आणि बंद करूया आमच्या लोकांक त्रास जाल्यार पडटा वयर बंद करपाचो कॉन्क्रीटचो रोड खंय पावला हांगसरल्यान डायरेक्ट साड्यार मागीर डायरेक्ट हांगसरल्यान मागीर थंय वयर साड्यार डायरेक्ट तो आनी रस्तो नाका मागीर पावला मरे मागीर पोलीस येना जाल्यार आमी पोलीस स्टेशनार आमचे फेक केसी पडपा नाका या आमी ना कळ्ळें तुका पुलीस स्टेशनाचेर विचारूया लेटर आमी दिवया कोण गेला हाडपा खंय पावलो खंय कर्नाटकाचे
वानी रस्तो घंटान गेला रे हो कोणतो रस्तो रे गाडी सगळी त्यांच्यो हो त्यांच्यानी गेला मग रस्तो कशी झाडां नाशाडी केली ती पळय हेंच्यांनी. पाणी घर काढून सुरू काढपाशी हय परमिशन घेऊन ते काढून हे तर रस्तो बांधला तिथं गेट घालून पुलीस तेच नाही रे